स्वागत म्हाका जेन्ना कोंकणी भाशेन कितें ह्या कार्यक्रमात आज ब्रेस्तार म्हळ्यार म्हाका आनी तुमकां संतोशचो दीस आनी आज परत ब्रेस्तार आयला एक लत्त एक जोडे आमच्या मदें आसा आनी त्या जोड्याची शिफारस उलोवंक म्हजे कडेन उतरां नात कित्याक म्हळ्यार आयचो संवसार युथांनी गांव सोडचो आनी खंय सुख आहा गे म्हणून आल्या पुरो वेस्टर्न कंट्रीसाक वचून आमी थंय सुखान जिया म्हणचो पूण हो चेरको भुरगो रॉन्सन सल्डाना आमच्या मंगळुरान तुंबे लागीं तुंबे फादरमोलस हॉस्पिटलच्या ऑपोजीट एक फर्निचराची व्हडली एक शॉप तो डिप्लोमा इन कंप्युटर सायन्स करून एक एक्सपर्ट कंप्युटरांत जावच्या बदलाक ते उत्साह काण घेवन एक आपली एक उद्यम करीत जाय आनी तेय एक नॉन कॅथलीक ताचो एक फ्रेंड एक खंयच्या एक उद्देशान ताका ते जायना आपणाचें प्रोफेशन करप म्हणटना ताच्या उल्याक पावडो दिवन ताच्या सांगता मेळोवन ताका एक एम्पॅथी एक दाखोवन एक आपले एक व्याप्त आरंभ केल्लो आनी आज सक्सेसफूल फेसबुकार जावं दी या इतर कडेन आपणाचे व्यूज आनी आपणाचे ते फर्निचराचे सोफा मेकींग कशें करतात म्हणल्या विशयान सांगून एक पॉप्युलर जाल्लो आनी तुमकां गरजेक पडचो एक भुरगो आमच्या मदें आसा परत 8 म्हयन्या पयलीं काजार जाला आमी तुमकां आदी बसर विस्करी येता विगी पाळण्यान धरून घेता म्हणून कांय रगले नात आमच्या मदें आसा रॉन्सन सल्डाना सांगता ताची मिस जाता मेलरिडा फर्नांडीस आनी ओरिजिनल ओमदूरची आनीक खंय फेर्मायची तशें जाल्यान लागीं पिरगेजीची मोगार म्हणून काजार जाली गोतुरा म्हाका आनी सारेचे ताका स्वागत म्हणटना तुमकां हे स्वागत म्हणटा आयचो दीस म्हजो आनी तुमचो हांव रयमंडे करून ताकोडे हर एका प्रेस्तार तुमकां मेळटा स्वागत तुमकां रॉन्सन बारी खुशी जाली तुमकां पळोवन एक तरणे थोडे अशें म्हणजे बारी अप्रूप या म्हळ्यार आनी आमी आपोवचें अप्रूप कित्याक म्हळ्यार येदे व्हडले साधन कोणे तरी केल्यार मात आमकां आपोवता स्वागत तुमकां परत स्वागत मेळटा स्वागत पळय हाचे कडेन काजार जाल्यार कळ्ळे संदर्भ पळय टीव्हीर बसोवंक मेळटा न्हय कोणा कडेन गर्लफ्रेंड कडेन काजार जालें जाल्यार कितलेंय वर्सां उपरांत येवचें जालें मागीर तांकां रजा येतना न्ही हांगा येवचें आमी मेळचें न्ही तशें इट इज व्हेरी गुड परत स्वागत म्हणटा रॉन्सन सांग तुजें प्रोफेशन एक फर्निचर म्हळ्यार कार्पेंट्री येता तांचो म्हळ्यार उपरांत लेबर ओरिएंटेड एक वर्क आनी मार्केटींग करीचें स्वंत म्हळ्या उपरांत तुजें शोरूम पळयतना व्हडलें आसा म्हळ्यार यू आर टू मेकींग ए क्रोर्स ऑफ टर्न ओवर म्हणल्यार बरी दिसता असले एका विशयाक कसो तूं पावलोय तूं खंय जल्मलोय तुजी बागी आवय पळय कोण तेजे सांगून सोड हांव प्रस्तुत ओमजोरतां जल्म म्हजो ओमजोर जालो ताज्या उपरांत म्हजें शिकप MIT CSI बेसीक शिकप ते ओमजोरांच्या इस्कॉलांत वय थंयत बंडांतिला इस्कॉलांत प्रायमरी जाल्लें ताज्या उपरांत थंयत हांव जगन्नाथ शेट्टी बंडांतिलाच्या इस्कॉलांत की कॅथलीक इस्कॉलांत वय कॅथलीक इस्कॉल फेर्माय पिरग्याचो पडटा वय तशें थंयच्यान मागीर नित्यसाय माता आर्कुळा गेलो थंय म्हजें हायस्कूल जालें ताज्या उपरांत मिलाग्रिसांत PU कॉलेज हांवें कंप्लीट केलें मँगलोर वय हांगा मँगलोरांत मिलाग्रिसांत थंयच्यान मागीर हांव MITंत म्हणजे डिप्लोमा केला MIT म्हळ्यार मणिपाल गेलो न्ही मँगलोर इंस्टिट्यूट ऑफ टेक्नॉलॉजी माईट मूडबिद्रे माईट MIT न्ही माईट चवटाचे वय थंय केलें सो थंय हांवें कंप्युटर सायन्स आनी टेक्नॉलॉजी आनी इलेक्ट्रॉनिक्सांत डिप्लोमा केलें बरें एअर कंडिशन कॉलेज गेलो वय फुल एअर कंडिशन चवटाची वय तशें थंयच्यान मागीर 10th म्हणजे एज्युकेशन थंय मागीर तुजी भाऊ भयण कोण म्हाका एकलो भाव आसा रिश्टान राकेश तो शिकोवन ताजें मॅकॅनिकल जालां ताजें आतां प्रस्तूत तारा क्लिनिकांत इन्शुरन्स डिपार्टमेंटार काम करता प्रॅक्टिकल करतात आवय उपेग करतात म्हणजे पप्पा कृषीक तो ल्हानतान कृषीक मस्त जागो आहा की आमकां मस्त म्हणलो जागो ना एक अर्द एकर मुसर जागो आसा तांचो पयलें सागोळी करना जाल्ल्या आतां सागोळीचे खंयचे आतां जायना तशें म्हणल्यार आतां तोट धरला तो प्रस्तूत म्हणल्यार अर्द एकर तो बिजी तो कृषीक मेलिटर सांग खंय जल्मले फेर्माई म्हणून सांगले सांग हांव फेर्मायची म्हजें एज्युकेशन हांवें आतां हॉटेल मॅनेजमेंट कंप्लीट केलां BHM कंप्लीट केलां काय रगले बॅचलर काय ना
आणि 3 वर्सां पयलीं बॉम्बे आसली बॉम्बे HR हॉटेलान काम करता खंय शिकली तूं BHM श्रीनिवास कॉलेज ऑफ हॉटेल पांडेश्वर खंय थंय शिकली की पांडेश्वर पांडेश्वर वय, थंय शिकली ओके थंय म्हजें एज्युकेशन जालें ताच्या उपरांत आतां रिसेंटली 8 मंथ्स जालीं काजार जावन ते म्हणता ताणें सांगलें तशें न्ही ताच्या पयलें बॉम्बे आसलें तूं वय बॉम्बे बॉम्बेतल्यान आपण हाचे कडेन काजार गेलें वय ओके बॉम्बेतल्यान 10वी सायबा ते आमकां म्हळ्यार आमच्या पिरगेसाचें फेस्त आसलें त्या फेस्ताक हें आयिल्लें तुज्या ओमदूर पिरगाची ओमजोर पिरगेसाचें पेरमाय लाग गे वय ती देवणी देवल्यार जाली वय देवनी देवल्यार अशी येवन अशी येता ती वय, वय, वय. अशी हेअर पिन स्टाईल वय, वय, वय. 2-3 टर्न देवल्यार जाली जाली. शीत तुमच्या इगर्ज, इगर्ज. ओमदूर पिरगाची रास वय, म्हणटा वय. ती तशें थंय म्हाका आमी ओट्टूच शिकले एक्चुअली प्रायमरींत 4th आमी जावन ओट्टूच 7th आमचो ओटूक हो, शिकले हो. ओट्टूच शिकिल्ले हा सो ताजे उपरांत ते मागीर विसरल्यात मागीर ना, 7th ना, उपरांत ताजें profession हांव दुसरे स्कुलाक गेली वो दुसऱ्या स्कुलाक गेलो तशें थंय सोडलें ताच्या उपरांत 13 तेका काही प्रपोजल आनी काय ना 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 बट क्लोज फ्रेंड्स बरी आसलें ताच्या उपरांत आफ्टर 13 इयर्स 13 इयर्स उपरांत मेळ्ळे आमी परतून मेळ्ळें 2019 ओमजोर इगर्जीन फेस्ता दीस मेळ्ळे 27th सो तूं हांगा कशें ओमदुरा कितें अशें जालें कुडलें म्हणजे बायाक काजार करून उमजूरूत दिला हा हा तशें उमजूर दिल्यान म्हाका तांणी फेस्ताक आपयल्या तूं पण तो गांवांत आल्या कडेन तूं आतां बॉम्बे आल्या गांवांत आल्या कडेन कशें कातरतलें हाव इट कम ते गांवांत जाता आसतलें या भायल्या गांवांत जाता आसतलें म्हणून ते यू डोंट हॅव द कॉन्सेप्ट ऑफ दॅट No. कांय ना काय ना. गांवांत आलो जाता म्हणून जालें जाता म्हाका दॅट्स अ गुड आयडिया न्ही म्हळ्यार आनी पयले ताणें एक वळख आसा आवय बापूय गांवांत जाता आसत आनी हांवें वचून फॉरेन रावचें म्हज्या गोवा वाटो रावचें आनी तांकां कोणी ना पळोवंक कित्याक म्हणल्यार दोगांतूय दुवो म्हणटाना तुका तुज्या घरा दोगांत तूं म्हजी बाई फॉरेन आसा ताच्या हजबंडा वाटो हांव हांगा आसा तुजी पप्पा मम्मी आसात गांवांत जाता परमाय आसात वय फेरमाय वय लागीं वय वय लागीं 5 मिनटाची वाट तशें वचून आसता त्या देखून हांवें चिंतलें हांवें तें गेल्यार बरी केल्यार म्हज्या आवय बापाय हांगा कालेज सोडून यें जाल्यार तो कोणी आसना न्ही म्हणल्यार चिंतापान दॅट इज ऑल्सो म्हळ्यार गांवांत काजर जाल्या उपरांत हाव यू फेल्ट म्हळ्यार आतां 8 म्हयने जाल्यार यू मे हॅव ए उरल्यांक मुस्तोणा पळयतना मस्त म्हणटी अरे तशें काय म्हाका येदोळच्याक बोगोना काय बरें मोगता इट्स नायस म्हळ्यार तूं आतां लेट केन्ना येता तशें तांतू पुरा काय ना तें काय समज प्रोफेशनल लायफ म्हणटाना ताणें करीत येतो पडटा तुज्या BHM विशयान कांय आलोचना करूं ना बॅचलर ऑफ हॉटेल मॅनेजमेंट म्हळ्यार उपरांत फर्निचर अंगडी बदलाक रेस्टॉरंट केल्यार एरल हॉटेल रेस्टॉरंटाचे काय प्लॅन करूं ना येदोळच्याक बट कालें न्ही मुखार फ्युचरान कालें बरें जावचें जाल्यार करूं येता म्हणून चिंता आलोचना वय वय आलोचना उप्पड पाडना बापात पडी मलपुना आनी चेंज करचें म्हणून प्लॅन आसा पळयचें आनी नेक्स्ट कालें पप्पड मलपुना अप्पड मलपुना काही तू करपुना ओके तुज्या त्या लायफांत तूं त्या म्हळ्यार आतां मायटांत तूं CS शिकल्या उपरांत कंप्युटर सायन्स शिकल्या उपरांत कंप्युटर सायन्साक आनीक येतना महामारा येतना कोगले वय मस्त डिफरन्स आसा कालें जालें तें एक्चुली कंप्युटर सायन्स म्हजें एज्युकेशन जालें कंप्युटर सायन्स एज्युकेशन जावन हांवें वेब डिझायनींग शिकलो म्हाका म्हणल्यार ते दाडे क्रेज जाल्ली की कंप्युटराच्या विशयान कितलें एडवान्स जाता शिकोवंक तितलें एडवान्स म्हणजे एक्चुली आतांचे एंड्रॉयड पयलें जावा स्क्रिप्ट आहलें आतां एंड्रॉयड स्क्रिप्ट हांव एंड्रॉयड स्क्रिप्ट कंप्लीट केला म्हणजे एंड्रॉयड 8.0 स्क्रिप्ट हांवें कंप्लीट केला ताच्या विशयान हांवें दिल्ली नोयडांत वचून एग्जाम बरोवन डिस्टिंक्शनार हांव पास जाला पण तूं इकॉनॉमी कशी सपोर्ट करतली तुका इकॉनॉमीक म्हळ्यार ताका म्हणजे आवय बापूय कारण ताका न्ही म्हळ्यार घरांत इतल्या कश्टांनी काम करा कशें ते कुटुंबाच्यांनी सपोर्ट केलो कुटुंबाच्यांनी सपोर्ट केलो ताच्या पान एज्युकेशन लॉन आहलें एज्युकेशन लोन वय वय एज्युकेशन लॉन काडिल्लें एज्युकेशन लॉन काडून तशें कंटिन्यू जालो वय तशें मागीर तशें शिकोवन मागीर ऑलमोस्ट एक 8 इयर्स शिकलां 8 इयर्स म्हणसर शिकलां वय 8 इयर्स म्हळ्यार तूं PUC 8 सेमिस्टर जाल्या उपरांत वय वय तशें म्हळ्यार म्हाका म्हळ्यार कंप्युटरान आनी काल एडवान्स येता एक्चुअली आतां कंप्युटरान एक डिसेंबल केल्यार एक 256 तांचो पार्ट्स आसात
मागीर मागीर तू बँगलोर गेलो की पळय ताच्या उपरांत हांव बँगलोर गेल्लो म्हळ्यार ते म्हजो एकलो फ्रेंड आसलो किशान म्हणून. सो म्हजो चायल्डहूड फ्रेंड तो. आमी केदाळे वट्टूक आसचे आमचे आनी 7वीन सोडल्या उपरांत तो ना तो म्हाका पयलेंच्यान वळख कित्याक म्हळ्यार तो आमी ल्हानतान वळख नेबरहूड तो. आनी म्हजें आनी ताजें थिंकींग एकच. एक्चुअली तो BSW शिकला बट आमी हांवें कालींग करचें जाल्यार ताजे रिसर्च आनी ताणें कालींग करचें जाल्यार म्हजें रिसर्च आज कितें जाल्यार तशें तें. सो हांव आनी तो कारण बँगलोरेचें एक प्लॅन केलें म्हळ्यार ते जाल्यार आमी कोडयाळांत कामाक मस्त आमचें शिकोवन जालां आतां काम मेळना. एक ब्रेक काढून घ्या. कोंकणी भाशेन कितें तरी कार्यक्रमात आमच्या मध्ये आसा रॉन्सन सल्डाना आणि मेलरिडा आमच्या सांगात फर्नांडीस आसात. तो बँगलोर बायसरला राव आमच्या सांगात पळया वी फॉर कोंकणी भाशेन एकत्र एक ब्रेक काढून घ्या. स्वागत आहे मग कोंकणी भाशेन एकत्र या कार्यक्रमात आसा. आमच्या मध्ये आसा रॉन्सन सल्डाना आणि मेलरिडा फर्नांडीस ही एक फर्निचर शॉप चलयता आनी दोगांय जाणां ताळमेळ इतलो बरो की म्हळ्यार ताणें कशी सांगाता मेळ्ळी म्हणून पळयल्यार मध्ये ब्रेक काडून घेवन आमी आतां काडून गेल्या बरें ब्रेक काडून घेवन परतून मेळोन काजर जावन परतून बिजनसांत वटूक जावन तो फर्निचर करता एडवर्टायज करता आनी हाव ब्युटिफुली दे लिव यू हॅड सीन इट. आनी आतां आमचो रॉन्सन बँगलोर कसो गेलो आनी थंय मागीर फाटी येवन कशें ह्या बिजनसाचो पावलो म्हणून पळया तूं कशें पडटलें हांगा गांवांत काम ना म्हणल्यार कशें गेलो. गांवांत आमकां शिकले तर काम मेळोना. सो आमी कालें केलें बँगलोर वचून म्हळ्यार आमकां म्हळ्यार थंय तुमी फ्रेंड वय आमी खंयचे जाल्यार वट्टू बसून आसले. तशें मागीर आमी बँगलोर गेल्या बँगलोरांत काम सोदलें म्हणलें मस्त काम सोदलें. थंय रावन तुमी काम सोदचें पडलें. वय काम आमी डिप्लोमा तुमी वय थंय वचून आमी काम सोदलें आमकां मस्त कश्ट जालें काम मेळोवंक. लास्टाक काम मेळनासल्या परिस्थिती जालें. इवन आतां फाटी येवया म्हळ्यार आमचे वर्णे येताना येल्ले पयशे पुरो खाली जाल्यात. सो आतां फाटी येवचें बरी ना. इंजिनियर बँगलोर पयलीं फिरवत फाटी येवचें बरी ना. आतां काले करचें म्हणटना मागीर थंय एक शोरुमाक गेल्या काराच्या शोरुमाक. सो कशें म्हळ्यार आमचें शिकप इतले कडेन आसा आमची आतां मेंटलिटी कमी सर आयल्या म्हळ्यार सर्वायवल वय आमकां आतां खंयचें कामय जाता करूंक. सर्वायवल वय खंयचें कामय करूंक जाता. सो आमी थिंक केलें की म्हाका ताणें किशनान तें आयडिया दिली इंकूल इंचे कार देखून देख पळय कार वॉशमॅन पेर पळय मागीर तशें आमचें एक प्लॅन. सो फस्टाक आमी गेल्ले आनी त्याच मायंड सेटारच गेल्या. ओके कार वॉश जाल्यार कार वॉश. आमचे कॉन्सेप्ट कशें आसलें म्हळ्यार बँगलोरान न्ही काम करना आसा. सो आमी खंयचें काम केल्यार आमच्या गांवांत कशेंय कळना. ओके आमी काम करूंक आयलें काम करीचें. आमचें शिकलें काम वेट करना जाल्यार आनी आमकां जिवन ना. सो तशेंच त्याच कॉन्सेप्टार एक जाळा अली कडेन KHT म्हणून आसा KHT शॉवरलेट. तें आतां कंपनी क्लोज जाली ती बट त्या कंपनीक आमी पयले गेल्या वचून विचारलें तांणी खंयच्या प्रोफेशनाक तुमी आयल्यात. कार वॉशाक म्हणून आयले. तो कार वॉशाक म्हणून हें करतना तो एक पुढच्या सायलंट जालो तो. कित्याक म्हळ्यार आमची दोगांची CV पळयली ताणें. CV पळयतना येयले आनी म्हजें डिप्लोमॅटीक आसा आनी ताजें हें केलां ताणें BSW केलां. सो BSW आनी हें डिप्लोमॅटीक तांणी कार वॉशाक लिंक करतना एक. सो तो म्हणलो तुमचें इतलें एज्युकेशन दवर न्हू तुमी ह्या काल्याक हें केलां. ताका आमी आमचे प्रॉब्लेम सांगले अशें आमी काम सोदून आयिल्ले काम मेळोना आमकां. तो मनीस इल्लो बरो आहलो सर. तशें ताणें मागीर आमकां सुरूक आमकां काम दिलें स्पेर पार्ट्सांत. तो स्पेर पार्ट्सांत डिस्ट्रिब्युटर हांव वॉरंटी डिपार्टमेंटांत आसलो. सो थंयच्यान आमचें बँगलोरचें ग्रो जालें. थंय ताज्या उपरांत वॉरंटी डिपार्टमेंटांत हांव म्हाका सेल्साक गेलें. सो थंयच्यान हांव सेल्स स्कील शिकोवन आयलो. कित्याक म्हळ्यार म्हाका एक बॅक सपोर्टान दोन ताजें नांव आतां उडास कॅडिजेत श्रीनिवास सर. ताणें म्हाका केल्लो उपकार म्हाका कोणीय करूना म्हज्या लायफार तितलो बरो उपकार केला. कित्याक म्हळ्यार ट्रेन्ड यू प्रोफेशनली. तो एज अ जनरल मॅनेजर तो जनरल मॅनेजर
आनी आमी काही गुर्तनातले हांगा म्हाका आमकां हांगा दवरल्याक एमडीतान ताका मस्त प्रेशर आहलें मस्त प्रेशर आहलें तुवें काल ताका अपॉइंटमेंट फिल्मान धरल्या बरी वय तुवें फिल्मात पळय वय कशें वय तुवें काल ताका राजकुमाराक वय तुवें काल ताका अपॉइंट केलें सो तूं ताका ऑटोमोबाईल फिल्डाचें कांय नॉलेज ना वय फर्स्ट ऑफ ऑल ऑटोमोबाईल करून तो कंप्युटरायज्ड गेला वय सो ताका तुवें काल्याक अपॉइंट केलें ताका ताणें सांगलें ताणें म्हज्या मुखारच सांगलें उतराय सर जल्मल्लीं भुरगीं चलोवंक शिकनात इट वील टेक टायम सो ताणें म्हाका मागीर कालें गेलें बरें करून ट्रेन केलें पळय अशी अशी गाडयेर अशें अशें आसता तुवें अशें अशें सांगाचें कित्याक म्हळ्यार त्या वेळाचें वर्ल्ड कशें आहलें म्हळ्यार आतांचें वर्ल्ड कशें म्हळ्यार आतां एका वस्तू जाय जाल्यार आमी ताजे विशयान पयलींच सर्च करता आमकां खाली पळोवंक मात्र जाय आतां आमकां वस्तू खाली पळोवंक मात्र कितल्या वर्सां पयले एक 2015-14-15 तशें एक 5-6 वर्सां पयले 5-6 वर्सां पयलें तशें त्या वेळा तूं आमकां त्या वेळा कालें करूंक काडलें म्हळ्यार आमकां शिकोवंक काडलें गाडयेच्या विशयान आमी शिकाचें कित्याक म्हळ्यार आमकां गुर्त जाल्यार मात्र आमकां कस्टमर बाय आन्सर द क्वेरीज सो कस्टमर कितें म्हळ्यार येताना कन्फ्यूज जावन आसता ताका कांय नॉलेज आसना आमी तांकां नॉलेज आमी दिचें पडटा सो त्या आमकां नॉलेज दिचें जाल्यार आमी शिकाचें सो आमी त्या विशयान आमकां शिकयलें जालें तांतूंत हांव तारो जालो मस्त तारो जालो मागीर त्या विशयान म्हाका मागीर बरें एक प्लॅटफॉर्म म्हूण येता एक सेल्स तें एक 2 वर्सां आहलो ताजे उपरांत म्हाका पासपोर्ट केलो दुबयक एक हें मेळ्ळें सो तेन्ना मागीर हांव दुबय गेलो दुबयन तें तुज्या वांगडा फ्रेंड येवना तो येवन ताका कितें म्हळ्यार ताका बेळगांव येवंक नाका आहलें ताजें तें एक व्हडलें प्रॉब्लम आहलें ताका डिस्कशन जालें ना फेल जालें तें ना आमी ಒಟ್ಟುಗುತ್ತು पासपोर्ट करूंक एप्लिकेशन गेल्लें पासपोर्ट करूंक एप्लिकेशन गेलां पुरो गेलां थंय एक ल्हानसो इन्सिडंट काम जालें म्हळ्यार ताजी सर्टिफिकेट्स पुरो भायर पडल्यो हो ताजी म्हळ्यार आमी पीजीन रावताले पीजीन रावन म्हजी आनी ताजी एकूच गोड्रेजी आहली एकूच गोड्रेजी आहल्यार एक कंपार्टमेंट म्हाका एक कंपार्टमेंट ताका पीजीन तशें म्हजें हांव केदाळे लॉक घालून की हांव केदाळे व्हरतालो तो काल करतालो की घालून थंय भितर हांगा उशा पंद दवरतालो तो ते म्हळ्यार कोणी येना मस्त क्लोज आसात न्ही पण त्या दीस काल ताजे बॅड लक की घालींक वतना आमी फाटी येताना ताजें ओपन जावन पुरो सर्टिफिकेट आनी पुरो मिस जाल्यात तांतूंत ताका मस्त मार पडलो मस्त मार पडलो तो गल्फाक येयला ताका गल्फा येवंक जावना ताजो पासपोर्ट आतां प्रोसेसिंग तुमी दाखयता आसून कंप्लीट जावना तें व्हडलें प्रॉब्लेम जालें कित्याक म्हळ्यार ताजे त्या आमी हें करतना इमिग्रेशन जाताना 10th सर्टिफिकेट आनी पुरो जाय वय इट्स अ मस्ट वय त्या झाडा ताजी खंयचीय ना PUCची ना 10th ना खंयची ना सो मस्त प्रॉब्लेम जालें तांचो तशें म्हजें पासपोर्ट जालो हांव गेलो थंय वचून हांवें IT डिपार्टमेंटार काम केलें हांगा ऑटोमोबायलार आहलो तुजी ओरिजिनल डिपार्टमेंट वय म्हजें ओरिजिनल वय ओरिजिनल डिपार्टमेंटार हांव काम केलें थंय कितल्या वर्सां थंय एक 1.5 वर्स तितल्यांत 1.5 वर्स म्हळ्यार त्या झाडा हांव गेल्ल्या टायमार तेंचें सिच्युएशन मस्त वर्स्ट आहलें मस्त वर्स्ट म्हळ्यार थंय कामांतल्यान काडचें हें सिच्युएशन तशें कामांतल्यान पुरो कंपनी पुरो क्लोज जावचे टायम आनी हांव गेल्लो रमजान टायमार सो रमजान टायमार थंय कंपनींत आसना पुरो क्लोज आसता तशें थंय मागीर म्हाका बगलें इतलें हें जालें हांवें काल्याक इतले कश्ट काडचे हें जालें हांवें आतां इतले कश्ट काडटा म्हळ्यार आतां हांव गळण आसा हांव म्हजे टायम आनी म्हजे स्किल्स हांव आनीकल्या खातीर खर्च करनासा जावं दी दुबय न्ही खंय हांव म्हजे स्किल्स हांव कंपनी खातीर हें करतना कंपनी म्हाका काले म्हणी एक ताका हांवें खर्च केल्याक हें दिता तांतूंत प्रॉफीट कंपनीक कित्याक म्हळ्यार हांव म्हजो टायम दिता म्हजे स्किल्स दिता आनी कंपनीचें एनवायरमेंट हांव ग्रो करता इकॉनॉमी हांव ग्रो करता सो हांवें थिंक केलें कालें म्हळ्यार हें पुरो मजेर जावचें अशें काम न्ही कित्याक म्हळ्यार म्हाका एक कालें म्हळ्यार हांव अंडर प्रेशरार म्हाका काम करूंक जायना म्हणजे ते एक मस्त कोणाच्या पण अंडर तुका एकल्याच्या अंडर अशेंत करीचें म्हाका तुवें अशेंत कंप्लीट करीचें तुवें हांवें सांगलें बरी करीचें सो तें म्हाका मस्त हें जाता कित्याक म्हाका रिस्ट्रिक्शन घालून काम हांव इवन आतां म्हज्या कंपनींत जाल्यार म्हज्या कामागारांक हांव रिस्ट्रिक्शन घालना सो रिस्ट्रिक्शन म्हणल्यार आहल्यार आपणें तें मस्त मागीर ताका एक हें जाता सो म्हाका रिस्ट्रिक्शनान काम करूंक जावना आनी काम करूंक जावना हांवें सांगलें हांव गांवाक येता म्हाका काम सोडटा हांव गांवाक येता सो गांवाक आयलो गांवाक येवन परतीन म्हज्या फ्रेंडाक मेळ्ळो सो
परतीने फ्रेंडाक मेळ्ळो हांवें सांगलें ना सायबा म्हाका आनी कोणाच्या कंपनीन काम करूंक नाका ना घरा बसूंक नाका घरा मुगत बसल्यार नाली साय घरा बसूंक की नाका कोणाच्या अंडरार काम करूंक नाका म्हाका आतां मुजेंत म्हणलें म्हणजे कालें न्ही करीत कालें करी आमी ताका तो म्हणलो आमचें शिकपाक आमी आमचेंच प्रोफेशन पळया म्हणलो ताका आमी खोडयाळ येवंक सुरू केलें सदां बसार येवचें जाल्यार गाडयो नासल्यो आमचे बसार येवचें खंय जालें ओमदुरतान वय ओमदूर फरेंग भेटताना आमकां बस मेर मजालताना तो बँगलोरच्यान सोड न्हू घरात तो म्हळ्यार हांव थंयच्यान येताना घरा सोडून आयला इथं वय हांव गल्फातान येताना सांगलां हांव गांवाक येवन आसा ताका तो म्हणलो हांवूय येता म्हणलो हांव म्हणी तो ಒಟ್ಟುಗುತ್ತ येयल्ले फाटी तशें येवन ताज्या उपरांत थंयतान मागीर आमी खोडयाळ येवन खोडयाळांत भवनांतल्यो गल्लेनांत पुरा कडेन भोंवल्या कालें काम करचें आमी कालें काम करचें आमकां पयले मंड्याक आयले आमी प्रिंटिंगाचें करया झेरॉक्स मशीन कित्याक म्हळ्यार खंय गेल्यार खोडयाळांत झेरॉक्साचें इल्लें बारीक प्रॉब्लेम मात ताज्या उपरांत इल्लें मुखार येताना गेल्ल्यान मेळ्ळें आमकां नाका जायना म्हणून ताज्या उपरांत कंप्युटर सर्विसिंगाचें आमकां अंड्याक आयलें कंप्युटर सर्विसींग कितें कित्याक म्हळ्यार तुका गोत्ता न्ही तूं कंप्युटर सर्विसींग कर आनी हांव ऑर्डरांनी पुरो हाडून येता म्हूण सांगलो ताका हांवें म्हळें अळ्या आतां पळय तो जाला डेस्कटॉप आहलो आतां डेस्कटॉप पासून लॅपटॉप आयला तूं थिंक कर आनी 5 वर्सांनी कशें आसता एक ब्रेक काढून घ्या कोग्निशन घेतला या कार्यक्रमाचा आमच्यामध्ये असा रॉन्सन आणि एक मेलरिडा एक मनशान कशें डेव्हलप जावन जेणे आयच्या स्थिती कशें पावलो म्हणल्या विचारता राव आमचें सांगता तो डेस्कटॉप आनी पुरा आनी नात हांव कंप्युटर रिपेरी करूंक जायना म्हणल्या स्थितीर येवन पावला राव आमचें सांगता पळय बिफोर कोग्निशन घेतला एक ब्रेक काढून घे स्वागत म्हजे कोणी बसली नकेत्र या कार्यक्रमाचा आमच्यामध्ये असा रॉन्सन सल्टाना आणि एक मेलरिडा एक तांचे हेरल फर्निचर म्हणले शॉप भारी पॉप्युलर फेसबूक या इतर कितें पळयलें जाल्यार तांचे इतले पॉप्युलर फर्निचर शॉप ना ती पॉप्युलर कित्याक म्हळ्यार तांचो फोटो घालून कितें आसतात सोबीत भुरगीं तशें जाल्यार तांकां सगळां पळयतात आमच्या बरें कलर ताजे करून तो गल्ल्या गल्ल्यांनी कोडयाळांत भोंवन गल्फांतान येवन कल बिजनेस करयेत म्हणून सांगून ताच्या उपरांत येदे व्हडलें एक 2 वर्सां भितर येदे व्हडलें एक शोरूम आनी एक येदे व्हडलें बिजनेस तो हँडल करता ऐकया ताच्या तोंडांतल्यान काणी सांग रामसर कितें जालें मागीर तशेंच कंप्युटराचें वर्ल्ड आतां वय आखेर जावन येता कित्याक म्हळ्यार आतांचें मोबायल सिस्टम कितले फास्ट आयला म्हळ्यार तुका बँकींग जावन दी हर एक वस्तू तुका आतां मोबायलार करूंक सडावत आमच्या ऑफिसांनी पुरो आली टेबल टॉप आमी काडल्यात नांव आमचे कडेन तशेंच न्हूचे कित्याक म्हळ्यार आतां तुमकां स्मार्ट जावन येता ना स्मार्ट जावन येताना तुमकां कशें म्हळ्यार जनांक ल्हानशे वस्तूर मस्त जायची आतां तशें सो हें पुरो तुजें लॅपटॉप आनी पुरो हांवें चिंतलें ना हें पुरो तुमकां आनी 5 वर्सान मागीर आमी परतीनी दुसरें प्रोफेशन सोदचें पडटा म्हाका दुसरें प्रोफेशन सोदूंक नाका आसलें एक फावटी देंवन तातूंत म्हाका कंटिन्यू करूंक जाय सो तशें चिंतना मागीर एक दीस एका शोरूमा लागीं गेल्या एक्चुली गेल्लें कोल्ड पिवंक न्हू थंय मुखार ते गुडांकडे आसा कोल्ड पिवंक थंय वचून पळयताना थंय बरे सोफा दिसले सो हांवें सांगलें म्हज्या फ्रेंडा कडेन तितले बरे सोफा केले आसा सो आमकां कितें करूं नजो एक प्लॅन केलें आमी आमकां कितें करूं ताका तो म्हणलो वय येता करूंक करियेत ताजें पुरो गोत्त आसा जें न्ही आमकां कशें करचें कालें करचें सो ते वेळा कालें केलें आमी एक सोफा त्याच शोरूमांतल्यान एक सोफा हाडून गेलो कितले रुपयाचो 10,000 ते 10,000 एक 3 सीटर सोफा ओके तो सोफा खान गेलो आनी तो सोफा सीदा घरा आयल्या म्हळ्यार आमच्या घरा गोत्तू ना आमच्या घरात आमी 10,000 खर्च केल्यात म्हणटाना आमच्या घराचेर करता तांच्या घराचेर करता सो 5,000 शेअर कर ना एक सोफा खान गो न्हू सीदा ते एक आमचे एक फ्रेंड्सांनी मेळचे एक तो गादो आलो त्या गद्या हाडलो गद्याक हाडून ओपन गद्यार हाडलो ओपन गद्याक हाडून पुरो डिसेंबल केलो निकळोंक सुलाब घेताले वय आमकां म्हळ्यार ताजी आयडिया कसो सो आमी हें करता न्ही
ते डिसेंबल करता नाही तो डिसेंबल करूंक हांव बरोवंक सो अक्का कितलें अशें हें डिजायन कशें तें डिजायन कर न्हू बुकान डिजायन केलें डिजायन कर न्हू तें फॉर्म सेटींग कशें केलां ताजे कितले इंचेस कितले फीट ते म्हळ्यार तितले करेक्ट स्टडी वय 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 म्हळ्यार मस्त व्हेरी सिरियस मस्त तांतू हें नातलें आमचे भुरगेपण नातलें शाबास भुरगेपण Very good. तें म्हळ्यार आमकां कितें म्हळ्यार ऐकतला पण हांगा म्हणजे लो बी जाली दिसता म्हळ्यार कितें म्हळ्यार आमकां आमचें प्रोफेशन आमी चूज करतना तांतू एक आमी सिरियस आसा चित्त पडटा कित्याक म्हळ्यार वन सायडर आमी आतां एक 10,000 खर्च केला सो तो आमी उदकान घालना आसा घरा घरा कडल्यार कडल्यार हांगा निकळयल्या बरी तुमचे गंठी निकळयतात सो तशें आमी काय करना ताजें टेप करून गेली मेजरमेंट टेप करून घेवन कितले इंचेस लांब कट फॉर्म कट केला कितले रुंदाय कट केला तें पुरो आमी हांव डिजायन हें बरोवंक तो मेजरमेंट करूंक म्हाका सो तशें पुरो डिसेंबल केलें ते फॉर्म आनी पुरो काडले फॉर्म घालच्या पयलें कालें घालता तें हें केलें तें पुरो काडून ताजे फोटोस आनी पुरो काडून ताजे विशयान स्टडी करून लास्टाक मागीर आमी कालें केलें आतां हें पुरो आमकां मेळ्ळें तुजे कणी सांगल्या की इल्ली सांगल्या फसत तें म्हळ्यार 8 म्हयने जाले मात्र आनी सांगू का तशें हें पुरो जाल्या उपरांत आतां आमचें सोफाचें डिसेंबल करून जालां आतां फ्रेम कशें करचें जालां आतां मेन आसचें आमकां रॉ मटेरियल खंय मेळटा आमकां सोफा खंयच्या शोरुमांतूय मेळटा सो तुका रॉ मटेरियल्स जाय आतां एक रूख जायचे ताज्या उपरांत ताका फॉर्म जायचे बेल्ट जायचे बेल्ट जाल्या उपरांत ताका आतां काली बसूंक जायना फॉर्म ताका गम घालचे सो गम गावंक मेळटा सो हें पुरो आमी करतना एक कार्पेंट सोफा करचो एकलो प्रायवंतालो ताणें ताजेर वचून विचारलें आमी हें पळय कशें करचें आमकां करी जमना आसा ताका तो म्हणलो फस्टाक आमकां नेग्लिजन्स येयली म्हळ्यार इतले दाय की पुरा कोण सोफार बसता ते हेर सोफार कुल्ले ते पुरो दालेजी दालेजी म्हणून बट स्टील आमकां काल जालें आमकां आमी दिवचें देवलां आमकां दिवचें देवलां आमकां आतां निड्स आसा सो जालें केलां तो ना जाल्यार आनीक कोण म्हणी सांगात म्हणून तशें तो एक करून एकल्यान आमकां सांगलें आयले कडेन वसा तुमकां जाय जाल्यार आयडिया थंय मेळटली सो तशें परतीनी कोडयाळी येवन आमी पुरो हें केलें ताज्या उपरांत एका मिल्लाक वचून ताका जाय आसले ट्रायपाचे आमकां कशें रूख खंयच्या सायजाचे जाय आसले आमकां करता आनी कितले रूख एका सोफाक चलतात म्हणल्यार तें आमकां पयस आमचे हाडलें तितलेंच ते येलें पयलें डिसमेंटल करतना पुरो बरें तितलेंच ते येलें कितलें ताका जाय पळय तितलेंच ते येलें त्याच टायपार एक सोफा त्याच प्रमाणे येवना बट स्टील एक आयलो आतां मरे यू प्रिपेर्ड वय वय आचारी ना 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 कोणी कोणी कार्पेंटर ना कार्पेंटर ना इवन मिशीनय ना आमचे आमी गरगेसान कट करना हँड हँड तांतू कट करना तशें हें करना शेपार आनी कट करना फ्रेम एक वर्क हें केलो फ्रेम वर्क केलो बेल्ट मारलें आनी फॉर्म सेटिंग तशेंच केलें आतां आमकां मेन आसचें स्टिचींग करचें इवन म्हाकाय ताजी नॉलेज ना कित्याक म्हळ्यार हांव IT बॅकग्रावंडांतल्यान आयलो आनी तो BSWच्यान आयलो सो म्हाकाय बॅकग्रावंड ना ताकाय बॅकग्रावंड ना आनी आमचे फॅमिली बॅकग्रावंड कांय कार्पेंट्रीनी कार्पेंट्रीनी स्टिचिंग सो म्हजो पप्पा रांदून म्हणटात म्हजो पप्पा कृषीक आनी ताजो पप्पा कृषीक तो मेस्त तो आतां कालें करचें अशें ना थंय सोफा मेकर आहलो ताजेर सांगलें आमी फ्रेम वर्क बरो केला सो तुवें येवन आमकां फिनिशींग करून दिवचें हें कोणाक न्ही आमच्या घराक तुमी सो तशें घराक म्हणून केल्लो सो आजी तो आसा म्हज्या घरा मॉन्युमेंट आजी आसा तो घरा तुज्या घरा वय वय हांवें फस्ट केल्लो सोफा ब्लू कलराचो सोफा आजी आसा तो आमगेर आसा सो तशें आमचें वर्क स्टार्ट जालें तशें स्टार्ट जालें ताज्या उपरांत आनी आमी आतां सडन देंवचें नाका जालें म्हाका आमी आतां आमकां गोत्ता पुरो नॉलेज आतां फस्टा करतना पुरो नॉलेज आसा सो ताजे विशयान स्टडी करचें जाल्यार सुमार आसा कित्याक म्हळ्यार एक सोफा तुमकां सुमार नमुन्याचे आतां सोफा आयल्यात पयलें जाल्यार एक काल एकच सोफा आहलो 3 सीटर सोफा नाजाल्यार सिंगल सोफा म्हणटाले आतां सोफांत 3 सीटर सोफार बकेट सोफा आयला फ्लावर सोफा आयला बटरफ्लाय सोफा आयला ओवेल सोफा आयला सो मस्त नांवांचे सोफा आनी मस्त डिझायनाचे सोफा मनशाय आसतात मस्त नमुन्याचे सो आतां हें पुरो आमकां शिकायचें जाल्यार मस्त टायम चलता तशें म्हळ्यार आमी कालें केलें एक सांगतो थंय सोफा मेकराचें हें आहलें त्या आमी जॉयन जाल्या आमी जॉयन जाल्या आमी जॉयन जाले म्हळ्यार अशें हांगा सेल्सांत काम करनालो
कार वॉशिंगा गेल्ल्या पर्यंत वय जॉईन झाले जॉईन जाऊन ताजी कशें नॉलेज पुरा खान गेले एक 6 मंथार आमी फुल्ल कवर केलें 6 मंथार फुल्ल कवर केलें कित्याक म्हळ्यार आतां एक सिंगल सोफा आनी पुरा कशेंय करयेत बाय कशें करयेत कॉर्नर सोफा आसतना इल्ले म्हणटो कसं करता कित्याक म्हळ्यार कॉर्नर सोफा ताच्या कॉर्नरा पर्यंत ताज्या कॉर्नर घरच्या कॉर्नरा आता तुमच्या घरच्या कॉर्नराचे कॉर्नर कशें आसा मेजरमेंट ते आमच्या घरान वय दुसऱ्यांत वय आणि तुमचे अँगल आणि आमचे अँगल दुसरे दुसरे आसता थोडे पटी सो हें पुरा मस्त कॅल्क्युलेशन कित्याक म्हळ्यार फर्निचर फिल्डांत कॅल्क्युलेशन मस्त आसा तुका एक इंच एक नूल मस्त कॅल्क्युलेट जाता एक नूल तिशीन जाल्यार जायना एक नूल इशीन जाल्यार जायना सो हाच्या विशयान स्टडी करून लास्टाक अशें एक कॉर्नर सोफाच्या विशयान जावन दी आमकां मॅटेरियल कशें मेळटा कितले म्हणजे मॅटेरियल आसात तें पूर्ण आमी स्टडी केलें ताज्या उपरांत हांवें म्हणजे ते एक संस्था एक स्टार्ट करी म्हणून ताळी मॅटेरियल ब्युटिफुल ताज्या उपरांत हांवें स्टार्ट केलो ऑक्टोबर 3rd हांवें स्टार्ट केलो ऑक्टोबर 3rd 2017 हांवें 3 वर्सां हय स्टार्ट केलो तशें स्टार्ट केलो आतां तुम्ही म्हाका दोगी स्टार्ट आहात? केलो दोगात? हां दोग आसा आतां स्टार्ट केला हांवें स्टार्ट केला आतां म्हाका मार्केटींग जायचें वय हांवें स्टार्ट केला मार्केटींग जायचें आतां मार्केटींग कशें करचें आतां म्हाका एक कॉन्सेप्ट आसलें की मार्केटींत आमी वचून आमच्या प्रोडक्टांविशयी सांगल्यार आमी 100 जाणांक सांगचे वय आमी 100 जाणांक सांगचे त्या 100 जाणांनी 100 जाण कांय खान घेनात वय 100 जाण एकलो खावंक की पुरो 10 जाण खावंक की पुरो वय सोन्ने जावं की बरो सोन्ने जावंक की पुरो जाल्लें आसा वय जाल्लें आसा सो आमी काय केलें हांवें म्हाका तें एक भारी एक हें जावन पडलें आतां मार्केटींग कशें करचें आमचें क्लिक जायचें ना आतां वय फस्ट एक सोफा करता म्हणून आमकां म्हळ्यार आमचे सोफा हाय लेवल वचपाचें नासलें आमकां कशें आहलें म्हळ्यार एक ब्रँड आमकां एक फर्निचर फिल्डार एक ब्रँड आयला एक ब्रेक काढ घे ओके कोंकणी कार्यक्रमात आमच्या मध्ये असा रॉन्सन सल्डाना ताणें सोफा निकळयली कशी आनी फिट केल्ली कशी आनी ताणें कशें सोफा करूंक शिकलो म्हणल्या विशयान तुमकां कळीत आसा आतां तुमकां कळीत आसा राव आमच्या पळय बिफोर कोंकणी भाशेन घेतरा कडेचें एक सेक्शन आसा पळया ही इज नाव सक्सेसफूल पळया रावा एक ब्रेक काढ घेता स्वागत मुखार कोंकणी भाशेन लेगीत ह्या कार्यक्रमाचो आमच्या मध्य आसा रॉन्सन सल्टन आनी मेलरिडा पळया ताचे सोफाचे एक आतां एक पॉप्युलर ब्रँड तुमकां कळीत ना जाल्यार तांच्या अंगडीक तुमी आज भेट दिवचीच ह्या हप्त्यांत कदाळ म्हणी तुंबे फादर मुल्लस हॉस्पिटलाच्या ऑपोजीट तांचे हेरल सोफा मेकिंग म्हणून एक व्हड शॉप आसा आनीक तुमकां जाय जाल्लें तें 100% सॅटिस्फॅक्शन करचें जालें एक मनीस पूण हे यूथ कशें थंय सर पावले आनी सक्सेस जाल्ल्यान तो कातर जाला पूण त्या देखर उडास धरचें एक सक्सेसफूल मनशाक पळोवचें काम आमी कशें करयेत म्हणल्या विशयान सांग हेरल या सांग तशें मागीर म्हाका आतां मार्केटींग करचें हय सो आतां मार्केटींग करचें हांवें आतां मार्केटींग करचें म्हणून कालें केलें एक सोफाचो फोटो जस्ट कान एक फेसबुकार घाली हांवें जस्ट कान फेसबुकार घालता नंतर म्हाका तुवें हें काम केदां स्टार्ट केलें म्हणल्यार कमेंट्स आयले ते पण तुमकां बरें जाला आमकां एक जाय तयलें मागीर कॉलिंग सुरू जालें म्हाका सो हांवें तें थिंक केलें म्हाका येंत एक प्लॅटफॉर्म कितें म्हाका म्हज्या बिजनसाक यूज करून वचो सो हांवें काय केलें आसली म्हणजे हांव कितलें म्हाका मस्त ऑर्डर्स मेळूंक स्टार्ट केले मस्त ऑर्डर मेळ्ळे म्हाका एका म्हयन्यान म्हाका एक 40-50 तशें म्हाका ऑर्डर मेळूंक स्टार्ट केलें 40-50,000 की 40-50 ऑर्डर्स एक सोफाक मिनिमम तुका 20,000 आहात वय सो वी कॅन थिंक ऑफ द वॉल्यूम ऑफ मनी म्हळ्यार बेजीक मॉडलचे आतां बेजीक मॉडल आसतात तेच सोफा हांवें आतां स्टार्टींग एक 7,500 सोफा तो म्हाका एक 40 मेळूंक स्टार्ट जालो ओके तो तशें म्हणटाना तशें हांवें एक हें करताना हांवें मागीर थिंक केलें सो अशें आसा जाल्यार म्हाका येंत प्लॅटफॉर्म पुरो वय म्हाका सेल्स एक्झिक्युटीव नाकात मार्केटींग एक्झिक्युटीव नाकात कोणी नाकात म्हाका येंत एक घाल्यार पावता येंत इंजीन म्हाका मुखार समोर येता सो हांवें कालें आजी की हांव ताज्या उपरांत हांवें कालें केलें फेसबुकाक थ्रू ऑफ घालूंक स्टार्ट केलें ताज्या उपरांत म्हजीच म्हणलें एक
पेज स्टार्ट केली हा. फेसबुक पेज स्टार्ट केली फेसबुक पेज आले कितलं काम करता ते पुरा काम इथं तू गेलाय आता आजी की म्हाका हांव मार्केटिंग करता फेसबुकार फेसबुक म्हाका इंस्टाग्राम आता रिसेंटली कितें म्हणल्यार इंस्टाग्रामार हांवें उणें घालचें कितें म्हणल्यार इंस्टाग्रामार स्टुडंट्सांनी पुरो मात्र आसतात तुका प्रोफेशनली म्हणून करना इंस्टाग्रामार कोणी आसना वय सो म्हाका इंस्टाग्रामार म्हाका तितलें म्हाका हें जावना बट फेसबुक म्हाका मस्त हेल्प केलें आजकाल सोशल मिडिया तुका बरें करता पाडी करता तूं बऱ्याक यूज केल्यार तुका मस्त बरें करता ते आज म्हाका तें एक पॉझिटिव्ह हांवें पॉझिटिव्ह जावन एक यूज केल्लें म्हाका पॉझिटिव्ह जावन आसा तें फेसबुक सो सक्सेस जालें उपरांत केदाळ काजाराची आयडिया येयली आनी हांव वयर पडलो म्हणून काजदाराची आयडिया म्हळ्यार एक्चुअली लॉकडावनार गजाल म्हळ्यार पयल्यान फिक्स जाल्लें डिसेंबराचे 2 काजाराचें फिक्स जाल्लें ना आचार्य म्हळ्यार तशें आमकां रिलेशनशीप जावन 27 नोव्हेंबर एक भितर सक्सेस जाल्या उपरांत काय वय म्हळ्यार म्हजे एक प्लॅन आसलें काय म्हळ्यार म्हाका एक 30 इयर्साच्या भितर म्हाका एक म्हणजे म्हणल्यार एक लायफ बंदीचें म्हणून म्हणजे पयलो तान एक हें आहलें एक ड्रीम आहलें सो म्हाका 26 हांवें म्हाका एक आहलें 26 जाताना हांवें काजार जावचें म्हणून म्हणजे प्लॅन आहलें सो 26 एजार म्हाका यंत मेळ्ळें कितें म्हळ्यार ल्हान आसतना म्हाका वंदन येळ आहलें ताच्या उपरांत मागीर आफ्टर 13 इयर्स हें मेळ्ळें सो हाचे टायमार ते प्रपोजलाचे विशय उलयता बगेन कितें म्हळ्यार ओमदूरची मस्ताना सक्सेसफूल जालें आमकां तशें तशें त्यात म्हाका इगर्जेंत तें हें जालें डिसेंबरच्या 2 तारखेक आमी उलोवणी तयार केलें मागीर मेच्या 16 तारखेक तशें मेच्या 16 तारखेक आमी फिक्स केल्लें लॉकडावन निमती सडन करूंक जावना बट त्याच डेटेक आमकां देवान फावो केलें काय करूंक जावना तशें काजार जालें सक्सेसफूल स्टोरी ऑफ ताच्या उपरांत हांवें मागीर शोरूम केलें ताच्या काजार जाल्या उपरांत हांवें तुंबे शोरूम केलें मार्चाच्या 15 आमी हें केलें प्लॅन केलें काजाराची गिफ्ट तशें कांय गिफ्ट तुजो सोफा तांचे शोरूम कितें मार्चाच्या 15 हांवें एक्चुअली मार्चाच्या 15 हांवें शोरूम ओपन केलें 21 लॉकडावन जालें शोरूम ओपन करून 100 दिसानंतर म्हाका लॉकडावन जालें कालें करचें पुराय तेंच थिंकींग करनासता कालें करचें कितें म्हळ्यार लॉकडावन जाता म्हळ्यार आयडिया आहली जाल्यार तांत वर्कशॉपान जालें मिशिनां पुरो घरामणी काम करयत आतां पुरो मिशीन तेंच आसा आमकां भायर वचूंक वता ट्रान्सपोर्टेशन वचूंक ना खंयचेय वचूंक नातलें सो करत ताल्लें बट स्टील म्हाका ऑर्डर मेळोन ताल्ल्यो स्टील ऑर्डर मेळोन ताल्ल्यो कित्याक म्हळ्यार हांव म्हजे पोस्ट आनी फरक करना हांव फेसबुकार केदाळ एक्टीव आसता त्या टायमार मस्त घरान दोखलाली पुरो पोस्ट पण जाल्ली आमकां एक अवकाश मेळ्ळो कित्याक म्हळ्यार अर्जंटाचें कामां पुरो पेंडींग आयलीं त्या टायमार मस्त आसतालें ते जाल्यार मागीर त्याच टायमार म्हाका म्हजो एकलो काजीन आसा संदेश काय सांगा जर्नी आहले मागीर आनी म्हजो धक्को आसा संदेश शिकवेरा म्हणून ताणें म्हाका तो इंटिरियरच्यांनी काम करता इंटिरियर POPच्यांनी काम करता सो आमी मागीर एक थिंक केलें की सो आमी आतां एक जालें जाल्यार आमकां एक बरो ग्रो आसा कित्याक म्हळ्यार एका घराक आमी येता ना आमकां कंप्लीट एक मेळटा प्रोजेक्ट इंटिरियरचे फुल प्रोजेक्ट मेळटा आनी आमकां कमिशन बेस्ड काम करचें म्हणून आमकां एक टीम वर्क जावन आनी कोणाक दिवचें म्हणून वय आमकां एक टीम वर्क जावन काम मेळ्ळी ह्या टीम वर्क येता आमकां मस्त सक्सेस जाला आतां ताज्या उपरांत आमी मस्त व्हडल्या मनशांक आमी सोफा दिले आनी मस्त पयस हांवें एक्चुअली म्हजे सोफा कुमटा मुसर गेल्यात कुमटा येताना कुमटा मुसर हांवें सोफा दिल्यात इल्या नेल्लेडी मुसर दिल्यात आतां नेक्स्ट एक प्रोजेक्ट आयला बेंगलोरचें एक प्रोजेक्ट आयला वय म्हळ्यार तुम्ही वूड यूज करतात की फ्लायवूड्स आणि ते पुरा आमचे बेसिक वूड फ्रेम वूड करता आमी कित्याक म्हळ्यार फ्लायवूड घालूंक वचना घटाय जायचे एक सोफा दिल्या उपरांत आमी ताका एक बरे क्वालिटी दिल्यार म्हाका आतांचे कशें म्हळ्यार आतांचे ट्रेंड कशें म्हळ्यार म्हाका हांवें आतां एक प्रोडक्ट दिलो जाल्यार डेफिनेटली ते एक 10 जाण पळयतात त्या 10 जाणांत एकलो मनी पडटी म्हाका इतना सोफा येवन अल्प तूं दिता इंक लांचेन आवड आतांचे म्हाका आतां तशें येवन आसात म्हाका तुजे नंबर एक सांगून सोड म्हणजे म्हाका कॉन्टॅक्ट करचें जाल्यार म्हजे WhatsApp नंबर आनी कॉल नंबर एकच सांगा 9606728972 ओके एकच नंबर आसा रॉन्सन
टायमा केला ह्या कोंकणी भाशेंतल्या नखेत्रा कार्यक्रमाक तुम्ही आयल्यात आणि एक सक्सेसफुल कशें जालें म्हणल्यार लो उबी करचे बरी एक एक तुजी स्टोरी मस्त जाण भुरगे आमचे कश्टांनी आसात काले करचे म्हणून आसात गल्फांतून फाटी येयल्ले आसात आनीक ह्या लॉकडावनाच्या वरी शिरकोन पडले गांवांत आसात तांकां ही स्टोरी न्ही जाय की उपकाराक पडटली म्हण चिंता हांव कित्याक म्हळ्यार विंगड चिंतून तुजे नंबर आयकून तुका कॉन्टेक्ट केल्यार तुवें तांकां एडवायज करूंक येता म्हूण सांगून तुवें पळय सक्सेस जाल्ल्या अक्षरां कादर जावची आयडिया केली या मस्त प्रॉब्लेम सॉल्व जाली मागीर बट ते काजर जावचे सांगता जावन गेल्यार इट मे हेल्प म्हणलें आसा त्या देखून तुमकां दोगांयकी बरें मागता वर्सा भितर आमकां फर्निचर उड्डांतूच एक पाळणें कर दोलोवचें जाल्यार कांय तरी जावं दी म्हणून मागून तुमकां तुमच्या जिवितांत पुरा आमी पातयेच्या सांता भक्तांची आशिर्वादा मेळोनी आमी पातयेच्या देवाची आशिर्वादा मेळोनी तुमचे उद्धार जावन सर्वांकी उपकारा पडच्या बरी तुमी एक जोड्या जावन सगळ्यांकी गरजे पडच्या बरी आसनी म्हणून मागून सर कोंकणी मोगीच्या तर्फे आमच्या एक 4-5 लोक पळयतच आसता कोंकणी भाशेंतले नखेत्रा कार्यक्रम तुमकांय अभिनंदन पाठोवन तुमकां बरें मागता आनी देव बरें म्हणटा कोंकणी भाशेंत नखेत्रा ह्या कार्यक्रमाचो आमच्या मध्ये आसात रॉन्सन आणि मेलरिडा एक सक्सेसफुल फॅमिली आणि सक्सेसफुल बिझनेस करून आमच्या मध्ये ते आसात आज आमच्या मध्ये तुम्ही 1 घंटो पर रावन हे कार्यक्रम पळयले आनी एक एक तरणी एक काणी तुमी आयकली आनी असले सक्सेस जावंक जाता तुमच्या घरांनी अशेंच मस्त यूथ आसात मोटिवेट करा ह्या भुरग्यांक वेळा तुमी मोटिवेट जाया आनी एक नवो बिझनेस सस्टेनेबिलिटी जाया आमी तुमकां हेल्प करूंक येता तयार आसा कोंकणी भाशेंत नखेत्रा हाच्या करिता आसचे म्हणून सांगून परत लक्ष्मण कुंदर हांच्या टिमा V4 लायव्ह हांच्या टिमाक देव बरें म्हणून हांव रेमंड कडेन परत मेळटा परत नमस्कार.